3 दिसा पयलीं आमकां एक केस पयलीं रिपोर्ट जाली की गाय अमक्या जाग्यार पडलेली आसा. सो वी फावंड इट नॉर्मल, कित्याक ह्या एरिया भितर गायी खूब ग्रेजिंग लँड असल्या कारणान गायी आसता, स्टे कॅटल्स भरपूर प्रमाणात आसता. सो वी फावंड इट व्हेरी नॉर्मल. तेन्ना एक काडपाक गेले आनी 2 मेळ्ळे. मागीर सरावंडींग वाठारांतले थ्रू वॉट्सॅप म्हाका फोटो येवपाक लागले की आनी गायी खंय खंय रिपोर्टेडली डेथ जाला. आमच्या हांगा लागीं सुद्दां एक डेथ जाली. सो कळना जालें कितें जाता तें. वी थॉट इट बिकॉज ऑफ एज लेवल, म्हटल्यार जाणटे जाल्ल्या कारणान खूब गायी आमकां खबर ना, पूण सारकें नॉर्मल ऑब्जर्वेशन प्रमाणे गायी जाणटे दिसताले आनी वासय पडटलो म्हणून लोकांक त्रास जातलो, हेच्या खातीर आमी ते डिकम्पोज केले, म्हणल्यार डिस्पोज केले आमच्या लेवलाचेर. पूण आयज सडनली परत एकदां गजाल जाली की आमी एक यंग गाव हांगा लागींच मेळ्ळी, सोसायटी कॉलनी लागींच कॉलनी आहा तेच्या भितर एक यंग गाव आमकां मेळ्ळी. तेन्ना समथींग फावंड फिशी, म्हटल्यार आमकांय कळना आसलें फाटल्या दिसा भितर इतले गायी मरतात तर मरतात कशे. 18 सुमार गायी आनी तेच्या भितर एक बफेलोय आसलो, तो मरता कसो हें आमकां क्वेश्चन आसलो. सो ही जेन्ना यंग गाव मेळ्ळी तेन्ना वी थॉट ऑफ गोईंग अहेड विथ द प्रोसेस. आनी आमी वेटाक कॉल केलो, वेटरनरी डॉक्टराक, ते सुद्दां येवन गेले आनी दे हॅव आस्क्ड टू रायट टू वास्को पुलीस विथ रिगार्ड्स टू द सेम. आनी इन्वेस्टिगेशन जातलें. फर्स्ट प्रायमरी इन्फॉर्मेशन आमकां ज्या प्रमाणे मेळटा की इट इज शॉक डेथ अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलां. पूण फुडें पोस्टमॉर्टम जातलें ह्या गायीचें आनी फुडलें आमकां गजाली कळटले. सॅम्पल्स घेवन डॉक्टर गेला. काही फेस्टिवल्स आसताले ते 2 वर्सां पयलीं, तेच्या थोडे दिसा पयलीं, काही फेस्टिवल दिसांच्या पयलींच गायी हांगाच्या मिसींग जावपाचे आमकां रिपोर्ट येयल्ले. आमकां थोड्यांनी नजरेकूय हाडलेली की कोणाक गायींच्या गळ्यान फास्ट धरून दवरता आनी रातचे तांकां व्हरता. अशें जेन्ना आमच्या नजरेक आयले, लोकल्स अलॉंग वीथ खूब जाण, म्हटल्यार आमचे जे एनिमल लवर्स आहा ते येवन सुद्दां आमी गायींचो सुटका करपाचो प्रयत्न आमच्या मॅक्झिमम लेवलार केला. आनी आतां फुडें अशे केसीस आमकां दिसना. पूण सडनली एज 18 गायी इन्क्लुडींग 1 बफेलो हांगा मेल्ले जेन्ना आमकां नजरेक आयले तेन्ना आमकां खंय तरी वायट दिसलें आनी वी फावंड समथींग फिशी. सो आमी इन्वेस्टिगेशनाक धाडला. फुडें वचून एनिमल्स आनी ग्रेजिंग लँड असल्या कारणान आनी स्टे कॅटल्स प्रोटेक्ट करपा खातीर आमी वी हॅव अलॉंग वीथ PFA आनी ध्यान फावंडेशनाक कॉर्डिनेशनान घेवन वी हॅव रिटन टू कमदाद ऑफ चिकोलना. सो गिव अस सम अमावंट ऑफ लँड सो दॅट वी कॅन सेटअप अ गोशाला आमच्या ज्युरिडिक्शना भितर. ती बरी गजाल आसतली आनी इट वील केटर. आमच्या सायडीतले गांव सुद्दां आहा, जर तेंचे सुद्दां एक केटर जावं शकता सुद्दां आमी ते सुद्दां गायी घेवन हांगासर ही गोशाला चलोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो.